पळय हे आमी पयलूच सांगताले रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष प्रत्येक वेळा गोंयकारांक अवेअर करून दितालो की आयज भायल्यांची जी मायग्रेशन हे वाडत चल्लेलें आसा, मायग्रंट फ्लक्स वाडत चल्लेलें आसा. चाकवाय गांवांत तुम्ही पळयलां आसता जुवारी नगर बस्ती जी आसा ती आख्खी भरलेली आसा. हो कोमुलदास जागो आनी ह्याच सरकारान बीजेपी सरकारान तांकां लिगलायज करपाक लागून गेले ते असेंब्ली सेशनान बिल हाडलो, कायदो हाडलो आनी आयज थंयची सरपंच म्हणल्यार जेन्ना आमी पळयताले व्हिडिओज पळयताले तेन्ना ती सामकी हॅपी आसली. कित्याक हॅपी आसली की ती परक्या हितूंची स्टेटीची गोंयान येयली आनी गोंयान ती सरपंच जाल्या म्हटल्यार केदी व्हडली हें. आनी ही गोंयकारांकूय लज आसा. कारण कितें आसा की आयज हो जो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार तांकां सपोर्ट करता. हेजे पयलींचे जे सरकार आसा तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट केले आनी त्या कारणाक लागून ते हांगा पावल्ले आसा. आनी तीच म्हटल्यार जी एक जी हें केल्लें आसा म्हणजे मायग्रंट जे हें जाल्ले आसा तेच मायग्रंट त्याच हितूंचे म्हटल्यार तेच सरनेमांचे काल जे दिसा एक हें केल्लो रेप केल्लो आसा त्याच सरनेमाचे. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतलो तेंचे एटिट्यूड कितें आसा तो आनी ते एटिट्यूड घेवन ते फुडें वयता. थँक्यू.